कांय दिसा सावन बोंडला झू बंद आसा, मात हे विशीं कसलीच कळवणी दिवंक नाशिल्ल्यान पर्यटक निर्शेवन परत वतात। जाल्यार झू बंद करपा विशीं संबंदीत ऑफिसरान कांयच सांगिल्लें ना म्हण फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे उलयलो। हांवें एक एक्सप्लेनेशन मागला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कडल्यान जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर म्हाका बी तेणी रिपोर्ट घालूंक ना। आयज आतां नोट घातल्यान मिटींग आपयल्या आनी तो रिपोर्ट मागीर हांव मुख्यमंत्री कडेन हांव सबमीट करतलो की हें कितें चल्लां आनी कितें जालां त्या झून, कितें तरी तें डिजीज कितें तरी जाल्लें। whichever officer is not reported to me, I will see that the recommendation and for strict action I will send a note to the Honorable Chief Minister so that he can accordingly take action. Department has to be vigilant. I am the Minister for Forest. म्हाकाच फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून तुम्ही जर सांगून आनी ऑटोमॅटिकली आपले ओन झू बंद करून दवरल्यार कोणाकूच खबर ना झू भितर कितें चल्लां तें. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. इट इज माय डिपार्टमेंट, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आय एम टेकिंग अ रिव्यू मीटिंग ऑन दिस टुडे इटसेल्फ. मजगतीं प्रुडंटान बोंडला झूत वचून थंय येवपी लोकांकडेन भासाभास केली। आयज आमी आसात बोंडला आनी आमी मुद्दाम जावन फाटले फावटी आमी जेन्ना बोंडला आयिल्ले तेन्ना पयले की हांगासर बोंडला झू हो बंद म्हणून बोर्ड मारलेलो आसा गेटीचेर। लोक हांगासर म्हापशेच्यान, वार्काच्यान जावं पणजेच्यान लोक हांगासर येता सुटी पडलेल्या कारणान आनी हांगा गेटीर येतकूर तांकां म्हणटा की बोंडला बंद आहा, ते रिटर्न वयता। तूं खंयच्यान येयलो आतां हांगा बोंडला? पळोवन येयलो आमी झू पळोवपाक। 2 पटे येवन गेलो आमी। 2 पटे पण आमकां झू बंदच मेळालो आनी तेंकां आमकां सांगू बी ना केदी चालू करतलो केदी चालू करूना। कुठे म्हणतात जनावर प्रॉब्लेम आहे काय म्हणतात, कोण ही असंच आहे तसं पण आहे. स्पष्ट काय नाही अजून, स्पष्ट काय सांगेना झालं ते। आणि असं तुम्ही वेबसाईट वगैरे तुम्ही बघितली होती त्याच्यावर? मध्ये पेपरमध्ये देतो म्हणून सांगितले, पेपरमध्ये पण दिलं नाही, काय नाही, काहीच दिलं नाही। सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट अशें कित्याक करता, लोकांक सांगूंक तरी जाय, वेबसायटीचेर तरी घालपाक जाय की कित्याक लागून बंद आहा, केन्ना पर्यंत चालू जातलें।